विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब चॅनलाचे समस्त वीक्षकांक संध्या राग कार्यक्रमाक मिगेले मोगाचो स्वागत. आयचे अध्याय गांवां यो. गांवां यो आतां गांवांतू पुरा कडेन कार्ती पुनव तेरू हें पुरा चलतस. मिगेल सोमेश्वर कुळारा आतां पराक तुळशी परबे दुखून 5 दीस निरंतर उत्सव आसा. सुरवेक तुळशी परब देवा उटकाराचे मिगेले अन्नाले घरकड दुखून मिगेलो आन करयत आशिल्लो. आतां मिगेले अण्णा ताची जबाबदारी घेवन त्या दिसा एक समाराधन दवरून घेवन दनपारा आनी रात्री दोनूय वेळाकय जेवण दवरून घेवन एक छंदायेरी चलोवन घेवन व्हरता आसा. ताजे मागीर आमगेले 8 पेंटे गांव देखून सुत्त आशिल्ले आगुंबेकाराल एक दीस उत्सव, एक दीस हेब्रेकाराल उत्सव, एक दीस कार्ती पुन्नव, एक दीस वोकुळ म्हणून अशी 5 दिसां म्हणटाक विजृंभणेरी चलता. अशी गांवां उत्सव जालेले तेन्ना आमगेले गांवचे मूल आशिल्ले जन खंय खंय आशिल्ले जन पुरा गांवां येताची. इतलें करून आमगेले गांवांतू तांकां आयल्या कसलें वेवस्था ना. देवस्थानांतू रूम जेवण कसलें नाची जाल्यार साद आशिल्ले म्हणटाक प्रति एकल्यान तांगेले घरांतू गुर्ताचेल घरकडकी सगळें राबून तांगेले ते येवचे एक देवस्थानां येवचे एक आशी, देवस्थानां येवन एक तांगेले ते कार्यक्रमां भागी जेवचे आशी खातीर आमगेल्या सकड निमून आमी तुमगे ते येताची म्हूण सांगून आमगे ते राबून एक आनी कोणा ते राबून तांगेले एक आशी परिपूर्ण करून घेवन वता. ती त्या म्हळ्यार आमगेले परंपरा आशिल्ली आमी सोंडीच्या नज्जे म्हणून. आतां चेडूं कारगीर आशिल्ले निमित्त हेब्रेंतू रूम करून राबताची आनी येवन घेवन हांगा देवस्थानांतू प्रति एकाक भागी घेवन घेवन वापस फाटल्या रुमार राबताची. मागीर हेर दीस उठान घेवन वताची. अशी ह्यान अशी राबताली जेन्ना अशी आमगेले गांव सांज जाल्यारीची खंयच्यो विलयो खंयच्यो चुकयलेले ना. ते प्रति एक कार्ती पुनवेक मिगेले सूर जेत्ताना मिगेले अण्णाले उत्सव देखून अण्णाल संसार समेत येता. तागेले पूत नॉर्वेस तोवरेन येता. अण्णाल धुव अण्णाल बायल पुराजन येताची. 7 दिसल्या मिगेले भयण्यो की सकट जन येवन आमगेले अण्णाल ते पोरणी घरा राबून आनीक आयिल्यांक पुरा येया ती बैसाती करून एक घरांत एक गलगल हाडून मागीर कार्ती पुनव जालें मागीर वापस वता ती. हें मिगेल घरकड मात्र न्ही. तुमकां उडगास आशिल्ल्या म्हणके पडयाल तेरांतू प्रति घरांतूय प्रति एक कडेनय परगांवां आशिल्ले पुरा जन येताची. आमगेल्या गांवांत तेर आसा. पेजे जेवण जेवका, पालंकी कांदो दिवका, रथ तांडुका अशी सकट लेखून घेवन प्रति एक गांवची चेडूं परगांवां आशिल्ली येताची. तशीच कारकळ कार्ती पुनव, मुलके प्रतिश्ठे पुनव हें पुरा मंजेश्वर सृश्टी हें पुरा नावादिकाचें. हें नावादिका परबे वेळाक परगांवां दुखून येताची, येवन राबताची, तांगेले मटा सेवे करता. ती सामान्यांत सामान्य जावन घेवन बरसून घेवन पुरा जनाल वट्टू हांगा दीस काडटा. ती ते एक आशी, ते एक संभ्रम, ते एक संतोष, त्या वेळाक एक पुरा जनान मेळचे एक आनंद हें खंडित जावन कितले कसनय सूख दिल्यारीची कसनय मोल दिल्यारीची मेळना ती विशय. मिगेल चेडूय खंय आसल्यारीची कार्ती पुनव म्हण येता. ती मिगेल दुवेक तेव्या आतां मिगेल गांवां कुळारा कार्ती पुनवेचे यजमान तांगेले कुटुंबे जाल्ले निमित्त ती खंय आसल्यार येता. अशी प्रति एकल्यान येताना तांगेले चेडूवांक फायची चेडूवांक हें पुरा कळखा नवें. आमी खंय आसूं ती अमेरिका आसूं ती दुबय आसूं ती खंय आसूं ती आमगेले गांवची एक परब, आमगेले गांवची एक रीत रिवाज, आमगेले गांवचे एक जन, आमगेले गांवचे एक नमुनो हें शिकूंक जाल्यार आमी खंयकी बसून सांगल्यार पावना नवें. तांणी येवन पळयल्यार मात्र कळची नवें. मिगेल अण्णाल चेल्यान तितलो दूर दुखून नॉर्वे दुखून जाल्यारीची प्रति तुळशी परबेक कार्ती पुनवे येताना आमकां अभिमानूय दिसता, संतोशूय दिसता. कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा अण्णाल नंतर मुखारसून हांव व्हरका नवें, हांव आतां दुखून शिक्का म्हणून. तशी मिगेल अण्णा मिगेल अण्णाल नंतर ताणें मुखारसून व्हेला. तो बाय ते एक मस्त वर्स दुखून येता आशिल्ले निमित्त ताका येतांत कसनयची एक गुप्सा गोंदळना ताणें तें पळोवन शिकला. आमगेले
तुळशी परब म्हळ्यार एक नमने काट्या पुजा आमगेले देवस्थाना दोकून उत्सव भायर सरता उत्सव भायर सरून पालंकिरी देव येता घरान घर तुळशी कट्ट्यार बैसून देवा बसकारून आरती जाता एक नमने कुरिंदा पूजेशे प्रत्येक घर कಡೆ तुळशी कट्ट्यार देवान बैसून आरती कोरगेन पटाकेनी मारन भारी चंदाय री विजृंभणे री तुळशी परब जाता मागीर देवान देवस्थाना वतरी मागीर ते पुरा नमने सेवा मोदालय कोरगेन पुरा नमने सेव कोरगेन ते दीस मागीर उत्सव प्रारंभ जाता दोनी दीस आमगेले आगुंबेकारालकी उत्सव येता आगुंबेकारालकी हेब्रेकाराल न्ही आगुंबेकारालोची तांणी तांगेले गांवां दुखून पुरा जन येवन परगांवां आशिल्लीं पुराय येवन उत्सव करताची जेवण करताची आनी आमगेले गांवांत एक विशेशत कसन आसा म्हूण सांगल्यार आमकां दनपारां जेवण मात्र न्ही रात्री जेवणय देवस्थानांतूय आसा रात्री जेवण मागीर घरा वतना दूद पिवन इता म्हळ्यार सानू गांव परस्पर आमी एकलींची दनपार केलेले आसता म्हूण लेखून घेवन सूर केलेले आतां रात्री उपास विंगड रांदप करून घेवन जनाक आयिल्यांक वाडचें एक वेवस्था केला तशीच हेब्रेकारा नंतर आगुंबेकारा नंतर हेब्रेकाराल उत्सव जाता हेब्रेकारालो तांगेले सकड क्रम आसा ते क्रमार तांणी करताची ताजे मागीर कार्तीक पुर्णिमे दीस शेतकलशे अभिषेक देव वना वता देव वना वचून घेवन कार्तीक पुर्णिमा करता ती एक चंद हनुमंता देवस्थानांत एक चंद वन मांडयता ती चंद वन मांडून गांवां आशिल्ली जन पुराची परगांवांत कोण सकड येताची आमी मात्र न्ही आमगेले गांवचे सुद्रांचाल चेडूं वरेन तांणी हब्बा म्हूण घेवन तांगेले कुळार येताची तांणी तांतू कसने तांतू भागी जावचें ना दूर दोकून पळोवका मात्र जाल्यारी नಮ್ಮೂರ हब्बा म्हूण सांगून येता ती दीपके म्हूण येताची तांतू भितर कितलो अभिमान कितलो प्रिती कितलो मोग कसकसन आसता पुरो त्या देखून तांणी येता ती मागीर व्हंकले दीस देव बाय सरून आमगेले गांवांत पुरा आगर कडेन व्हंकल न्हावन सादारण एक 1.5 किलोमीटर दूर एक न्हंय आसा आमगेले थंय वचून काट्यार देवाक बसकाराचे फुडें न्हंयतल्या व्हरून त्या पुरा चेडवान न्हांवच्याक न्हंयत देंवन तांगेले अवंगल घेवन गेलेले तांगेले घरकडची चलयो की बायल मनशी की तांणी पुरा दांड्यार बैसून ते गम्मत पळोवन मागीर देवान येयले उदकांत पुरा जनान बुड्डून न्हांवन तांतू एक गम्मत करूं आसा राम राम गोविंदो थंड उदक आसता नोव्हेंबर म्हयनो शीं कत्ता गोविंदो म्हण चेडवाले मागीर एकलें चेडवान पुरा न्हाणोवन मागीर देवान हाडयलेले उदकान न्हांवन तेंचे न्हंयत ताजी एक चंदायरी मागीर काट्यार बसकारून देवा पूज करून मडस्तन घालून इतले एक नमने संभ्रम करता ती म्हण सांगल्यार तेवें पांयां होण घालनाशी एक 1.5 किलोमीटर पालंकी वटू चमकून वचचें म्हळ्यार तें सुलभ हें काम न्ही जाल्यार कोणीय कसने नाशी आलोचन नाशी थंय वताची व्हंकले उत्सव समीत आमगेले गांवांचे न्ही एकलो मुंबय गांवचो येवन घेवन तागेलो उत्सव तागेले लेक्काचपण करता तागेले कोणीय नाचंगा ताका कालान कालार कसं सोदीत आनी तागेले गांव सोमेश्वर म्हण म्हळी खंय मागीर ताण आयले खंय येवन घेवन हांगा कसो उत्सव करी येता म्हणटा व्हंकले उत्सवाक कोणी एक येजमान ना म्हणटाना तूं हें करी म्हणटाना ताणें केली खंय ताणें येताना हांगा चेडूपणा चाल्लो आशिल्लो तो आज वाडीक जावन ताका 1-2 चेडूं वयजेली ती तागेले पूत आतां सोमेश्वरा वयर इतलो अभिमानारी हांगाच रब्बून काजूबे फॅक्टरीचे न्ही सकट नमुनोनी शिकून हांगा राबला म्हगेले बापा थंयच्यान ताका प्रितीरी काजूबे फॅक्टरी म्हळ्यार कसले कशी चलोवका म्हणचे एक ट्रेनींग दिता आसा ती हें कसलें जाल्लें ताणें गांवां येवन आमगेले जना वट्ट भरसून आमगेले जन हांणी हें पुरा मिगेलेची हें पुरा मिगेलो लोक हें पुरा क्रम मिगेलोची म्हूण लेखच्या वचून तशीच कार्कळ कार्तीक पुनवेन तूं फॉरिना दोकून की हांगा की थंय करून की पुरा येतात खंय कोड्याल तेरा खंय तशीच खंयची गांवां दोकून पुरा येता खंय येवन तांच्यान जाल्लेली सेव करताची हांव पळयलेलें म्हणटाक वॉलंटियर्स एक मुंडो देसून खांद्यार एक बैरास बांदून घालून कुर्ता एक बैरास बांदून वाडू रपची कसले जनास कंट्रोल करची कसले त्या पुरा वेवस्था करची कसले एक दीस पुरसत ना अशी काम करताची बायल मनशी तशीची फूल घालतुचे आनी करचे सकड करताची तांगेले गांवांत 4 जनाला हात सेरवून रथ तांडल्या वरी भारी चंदा री प्रत्येक गांवांतूय चलता
हें आमगेल हांतूर रावची न्हय न्हय आमगेल मुखावेल चेडवांक कळका न्हय आमगेल गांवांत सप्तो भारी होड तुमकां सकाळांगूच आसा उडपा सप्तो म्हळ्यार नवादिकाच्यो तेन्ना मिगेल एक पैकीच्यान तागेले फॅमिली ग्रुपा गेले की हांव सप्ता वतस मडस्तान घालच्याक कोणी येतावे म्हूण गेलो तेन्ना तागेले अण्णाल चेल्यान निमगेल के मडस्तान म्हळ्यार कसं न्हय स्मशान वे ग्रेवयार्ड वे म्हण निमगेल के हाका आश्चर्य जालें के इत्या म्हळ्यार चेडवां कसले गोत नाशी राबल्यार मुखावेल पिळगे कशी कळटा बा मुखावेल पिळगे कळका जाल्यार अप्रूप येरपणी एक केन्नाय म्हण न्हय जाल्यार अप्रूप येरपणी गांवां येवका न्हय आमगेल गांव आमगेल हें आमगेल वेवस्था कस कसले सांगा म्हूण कळका न्हय तांकां आमगेले म्हणचे एक मायपासू एक वाडका जाल्यार ताणें आयल्यार मात्र न्हय हें कोण हें मिगेल आज्जा हें मिगेले आज्याल भाव हें मिगेले अन्ना कजिन्स म्हूण कळची केदना हांगा येयले तेद न्हय ही एक प्रिती हें एक विश्वासू हें एक नंबिका हें वाडका जाल्यार ताता वळें मेळ्ळ्यार मात्र न्हय सुरवेक आमगेल मध्यें तूं बांधव्य वाडोवका आमगेल मध्य बांधव्य वाडोवका जाल्यार आमी ताता वळी असले विशेशा वळाक मेळटस का आतां ते देवस्थानां वाडू राबतले पुरा सान कामां नाची व्हड इंजिनियर डॉक्टर आनी तांणी पुरा आसता ती आतां वेंकटरमण देवस्थानान तूं एक सबराधन म्हळ्यार कितलीं चेडूं भाय दोकून येताची राबता वाडटा ती झाडता ती कसलकी काम करता ती एक उमेद हें आमगेल देवस्थाना काम हें चंदायर जावका हें तांत एक आमी एक भागी जावका आमगेले एक हात हांतू भितर आसका आमगेले एक खांदो आमी तेका पालंकी दिवका म्हूण घेवन एक शारद बाय सरतना कसल उत्साह जनाक शारदे व्हर घेवन मेरवणीगेर व्हर न्हू वपा साण पावोवतय ते कितले जनान एक ताजी मागशी वच्चे कितले खांद दिवचो कितले संतोश निजाव न्हू हाका पुराची एक अळते ना म्हूण दिसता म्हाका ते चेडवान खांद दितना त्या आनमान संतोशार राबून दोळ भरून घेवचे दोळ बरी ते दृश्य दोळ्या घाल घेवन संतोष भोगचे मिगेल पूत प्रती वर्स येता बा मिगेल पूत प्रती वर्स कार्ती पुनवे कार्कळा येता तीची मिगेल पूत प्रती वर्स कोड्याला येता तीची म्हूण सांगचे कितलेक हेम्मे विशय हें सांगतना त्या आनमाक आमगेल तांगेल चेडवा वेरी कितलेक हेम्मे म्हूण दिशा पुरो हेम्मे म्हूण दिस न्हू 4 जाणांला सांगतना गर्वार सांगच्याक कितलो खूश जावच्या पुरो त्या दुखून कितले आमी वयर गेल्यारीची कितले वयर पावल्यारीची खंयी पावल्यारीची आमगेल मूळ आमगेल गांव आमगेल मुळान तूं उद्दा गेल्यार मात्र वयर लागचें वयर उद्दा फापुल्यार मुळां येवची न्हय मुळां गेल्यार वयर येवचें हें आमी केन्नाय विसरूं नज कित्याक म्हळ्यार जन बदलावण जावच्या पुरो सगळे गांव बदलावण जावच्या पुरो पोरणी घर वचून घे नवी घर येवच्या पुरो व्हड बिल्डींग येवच्या पुरो कसने वयच्या पुरो जाल्यार वर्सा एक वेळा आमगेल्या गांवां परबेक पुरा जनान वट्ट जावन करचो तो उत्सव मात्र केन्नाय बदलावण जायना त्या पोर आशिल्ल्या म्हणके अवंद आशिल्ल्या म्हणके मुखार आशिल्ल्या म्हणके आनीक वर्स आमगेल्या उडपा कृष्णा मठांत तूं घंटी म्हळ्यार घंटे कृष्णाक 14 पूज सके प्रतिनित्य ते 14 पूज अशी जत्त म्हळ्यार फूल घालतिले म्हणके आमी अमकितले घंट्याक थंय गेल्यार अमकी जत्त आसता म्हण आमकां सुरेख संगीत तशी सिस्टमॅटीक ते सिस्टमॅटीक जावका जाल्यार त्या विशयान मस्त ज्ञान आसका हें कसल्या करता सती हें कसल खातीर करता सती हाजे अर्थ कसले हें आमी खाजे नंतर आतां कसं करका म्हूण हें प्रती एकल्यांक गोत आशिल्लें निमित्त सराग जावन ते पूज चलता वता आनीक आमगेले एक मनान तूं आध्यात्मीक विश्वास आध्यात्मीक धैर्य आमगेले मना येता आमी घरकडे कितलेय आरती करोंती कसने करोची पूज करोती व्रत करोची जाल्यार देवस्थानान तूं ते एक जाग्यारी त्या स्थळारी आमी गेली सदन थंय जावची एक अनुभूती विंगड कितलेकी पंत हांव कृष्णा मठा गेलेली ते मुख्य प्राणा साळे वेरी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ बैसून अशी मिगेल मनान तुला पुरा देवाला सांगून घेवन येता घरा येताना मन हगूर
तसल्या देव म्हळ्यार कसं न्हय, देव म्हळ्यार आमकां एक धैर्य दिवची शक्ती. आमकां धैर्य दिवची शक्ती, तागेली पुजा आमी आमगेल्या नमुन्यार करता वयच्या. आमकां जाल्लेल्या नमुन्यार करता वयच्या. एक घर कडेन एक नमुनो शापोरो, आनेक घर कडेन आनेक नमुनो शापोरो, आनेक घर कडेन आनेक नमुनो शापोरो. जाल्यार तांतूं भितर असोच मन एकच. देवान कोणी सांग न्ही म्हाका अशी पुजा करका, म्हाका हेंची नैवेद करका, तशी करका म्हणून. जाल्यार आमकां जावका जाल्यार तशी आमी एक प्रितीरी श्रद्धेरी आमकां कर जायना अशी खंयची पुजा करता पळय, तिनी जावन श्रेश्ठ पुजा. देवाल ಒಟ್ಟು ಪೂಜಾ, ताजे मानवीय संबंध. आमी मनुष्या मोल दिनू. ಕೆಲವು ಜನನ सगलो दीस भगवद्गीत वाजितात के, विष्णू सहस्रनाम वाजिता के, आने करता के, पुरसोती ना के, घरा बगला गेला यो बैसा म्हणच्या वरेन तांकां जायना. कित्याक म्हणल्यार तांकां पुरसोत ना, तांकां पच्चा आसा. ही कसल पुजा. एक मनशाक मना समाधान दिवन हांव तुगेलोची, देव तुगेलोची, आमगे समस्त समाज तुगेलेंची म्हूण दाखयल्यार मात्र ताका व्हडी पुजा म्हणचे. त्या पुजे मेळची पुण्य खंयची गीत वाजिल्यार, खंयची विष्णू सहस्रनाम वाजिल्यार मेळना. भजने माडो निरंतर, खंडित भजन कराची. भजन केलें म्हूण जाल्यार मनान तूं एक नमने आल्हाद मेळटा, ताळय समजता. भजने माडो निरंतर. आमी देवा शरण गेलेले तितले, आमी भजन केलेले तितले आमगेले मनाक, विंगडाक न्ही आमगेले मनाक समाधान मेळटा. जाल्यार आमी भजन करता सती म्हणसतना आमी खंडीत संत जावचे साध्य ना. आमी कसन केल्यार माफ जाता म्हणलें कुका म्हणना. आमी कसन असल्यारीची समज जावन चोल न्हू. 4 जाणां मनान तूं समाधान येवत तसलें आमगेलें वर्तन असल्यार तेकाची एक व्हडी श्रद्धा भक्ती म्हूण म्हणटाची. हे श्रद्धा भक्ती येवका जाल्यार घरांत तसलें वातावरण आसका, घरांत तसलें वातावरण आसका जाल्यार भायर आमी देवस्थानां वचची की, आमगेले देवस्थानां जेवची विशेशाक मेळची की, हें सकट केल्यार आमगेल्या गमना भितर येता की अशी केल्यार अशी जाता म्हणून. हाजे खातीर मुख्य जावन हें करता जाल्यार कसं म्हळ्यार आमगेल्या चेडवान ह्या परंपरा वाडोवन हाडका जाल्यार गांवां येवका. गांवां येवन जनावट बरसुका. म्हाका कुडगास आसा आमगेले घर कडेन, ते भायर एक हॉला लागीं एक कूड आसा, ಸ್ವಲ್ಪ व्हड आसा तें कूड. त्या कुडान तूं उण्यान उणें 10-12 जन राबता आशिल्लींची. कोण म्हूण आमकां गोतना. आमकां गोतना तांणी कोण म्हणून. 10-12 जन राबता आशिल्लींची. आमी आशिल्ल्यान तूं तांकां आंतुळकी वलकी आनीक कितें दिता आशिल्लींची आमगेलें आशिल्लें. ना जाल्यार तांतूं एडजस्ट करून घेवन भायर की आनीक कितेंय पर न्हिदता आशिल्लींची. आनी तेन्ना आतांच्या म्हणके वैभोग ना आशिल्लें. देवस्थानान तूं जेवण दोनी च्या पी आनीक त्रेक हॉटलांत ह्या नमुने खाण पुरा ना आशिल्लें. म्हगेलो अम्मा कश्टार जेवं सुखार जेवं आयिल्लें पुरा जाणां खाण, रात्रीची एक पेज, रात्री न्हिदोका जाल्यार फुडें एक दुदा न्हिसू पुरा करून दिता आशिल्ली. कोणी चेडवां हाडला म्हूण जाल्यार दनपारां तांकां एक मुष्टी शीत टायमारी, प्राय जेल्लें आसा म्हूण जाल्यार तांकां एक मुष्टी शीत अम्मा शिजोवन घालता आशिल्ली. तांणी कोण आमकां गोतना. जाल्यार आमगेल्या गांवांक आमगेल्या देवस्थानाक जावची विलया तांणी आयलींची म्हूण गे न्हू, हें एक संबंदारी, हें एक प्रितीरी अम्मानी कितले जन तांणी आयल्यारीची कोणाय कोणाक येवनाक म्हणा आशिल्लीं ती. वर्सा एक वेळाक 2 की 3 दीस आमगेलें घर म्हळ्यालें वार्डिके मांडटोशी जावन आसता आशिल्लें. जाल्यार हिची कोणी ते कश्ट कर म्हणलें कनी. आतां तशींच म्हगेले बापा ते लागीं घर कडेन कोण कोण की येताची, राबताची, वताची. तांगेले घर कडेन मस्त चेडवां आसाची, तांगेले सोयर येता ती, राबता ती, तांगेले पैकीच येताची, तांगेले गुर्ताची येता ती. त्याची चलता. कसं खातीर तांणी आमकां पुरा जाणां मिले म्हणलें केलें मीत. आतां म्हगेले कुळार आहा, म्हगेले घर कडेन आतां कोणी नाची. म्हगेलो आन आशिल्लो, आनूय गेलो. जाल्यार हांव काय कुळार वचून राबयला हांवें. म्हाका कसं एक काम आसता, हांव वता. हांव गेल्यार म्हाका काय जेवण खंय करका, हॉटला करुया हांवें म्हणचे विशयूच ना. म्हगेले बापा तांची एक एकडची हांगा यो गो जेवणाक म्हणटाची. तांगेले ಒಟ್ಟುची बैसून उलयताची. तांगेले घर कडची चलयेन आयल्या वरी मोगारी वाण येतान कसं बांदून दिवन आमकां प्रितीरी कुळार दुखून पेटयता ती. कसं लेक तांकां आमगेले वेर असूच प्रिती आनी आमकां तांगेले वेर असूच बांधव्य
आनी आमी तातावळ वच्चून तांगेल मदीं तूं आमगेल मदीं तूं एक प्रीती वाडिल्ली निमित्त आनी तांगेलें मन चांग आशिल्लें निमित्त तांणी देवाल सेव म्हळ्यार बरी देवस्थानां करची मात सेव न्ही घरा बागला आयिल्यांक तितले प्रीती वात्सल्य आमी दाखोवका म्हणचे तेवें एक सेवे भितर तांणी घालले निमित्त तांगेल घरा बागला कोण गेल्यार इची खाली पोटार वापस गेलेलें ना एक कसनय तोंदरे जावन घेवन वापस गेलेलें ना तांकां कश्ट जेवच्या पुरो जाल्यार तांणी 2 दिसां नव्या कांय वडना म्हूण घेवन सुदर्शन व्हरतात फुडें सकड कोणी घरकड आयली म्हण जाल्यार तांकां एक सपरेट कूड जावका तांकां एक सपरेट अंतूळ जावका एक पायखणी घरा भितरी आसका हें पुरा नाशिल्लें तशें देखून जन कशी आसकी खंय आसकी कशी जात की तशी पुरो सुदर्शन वता आशिल्लींची इत्या म्हळ्यार तांचे ह्या मुख्य उद्देश कसन म्हळ्यार देवस्थानांत तूं एक विलय जाता तांतूं संपूर्ण आमी भागी घेवका ताजी संपूर्ण आनंद आमी घेवका हें पुराची मगेर मुखारसून केन्नाय आशिल्ल्यांची सुदर्शन व्हरचेंची तें देवस्थानांत कसन जाता तें मुख्य म्हणून त्या देखून आमी कितलेय व्हड कामां गेल्यार व्हडना आमगेल्या देवस्थानां एक कसनय विलय आसतना चेडवानो तुमी येवन एक पलंकी खांद दिया ती रथा रज्जाक हात दिवन घेवन रथ चिकेतान दिया ती त्या दुरसू हें गरनाळ सकड मारतना चेडवां राबोवन घेवन दाखयाची एक मुंड न्हेसून एक शर्ट घालून ताजे वेर एक खांद्यार बैरास घालून भोंवचें एक आरामदायक जीवन सरळ जीवन कसलें म्हणून केन्नाय सूट बुटां आशिल्लें ताई घालून ते एसी रुमां बशिल्ल्यांनी तुमी ते वता बारा भायर वचून ते खावन जेवन आसूचें तेवें एक पळया ती आमची गेल बायल मनशां छंद करून छंद छंद कापड न्हेसून नित्या चुडीदार घालून ती पॅन्ट घालून ती कसन जाय जाल्यार घालूनची परबे वळाक तेरा वळाक कार्ती पुनवे वळाक खंडीत जावन चांग कापड न्हेसून एक इतलो भांगर घाल घेवन छंदायरी भारी खुशेर भोंवताची एकलें एकलें मेळताची मेळल तेन्ना उलयता ती तुगेल पूत कसो करता तुगेल धूव कसो करता आतां कसं करतास तुगेल चेली वाडल्या चाल्या वाडी जाल्वे नात्र कितलें म्हणून एक नमुन्याची पुनर्मिलनां आतां पुराजनान ओल्ड स्टुडंट्सांनी पुरा ಒಟ್ಟು मेळ्ळ पुनर्मिलन म्हण करूस काय तशीची हें तेरू कार्तीक पुनव हें पुरा एक पुनर्मिलना संदर्भ हे कार्तीक पुनवे वळाक तेरा वळाक कितली की सोयरी काही जाताची आमगेल भितरी आमकां गोतू आसना आमगे लागीं एक चालू इतलो लायक कामार आसता इतलो चांग चालू आसता म्हणून आमगेल मनस्थिती आमगेल परिस्थिती आमगेल होन्नाणी कस म्हण जाल्यार कितली की सोयरी कार्ती पुनवे वळाक तेरा वळाक प्रतिश्ठे पुनवे वळाक जालेले आसा हांवें एक आमगेली संस्कृती वाडोवन घेवचें एक व्हड विशय नवे केदान ती चेल्ली की तो चाल्ल की कार्ती पुनव की प्रतिश्ठे पुनव की तेरा की येतल चाल्लो येतल चेल्ली म्हण जाल्यार मुखारसून तांगेल चेडवां काय घेवन गेवन तांणी यानशी रपतावे हें लेखतना एक मना आल्हाद जाता त्या दुखून तुमी मुखावेल परंपरे तुमगेल चेडवांक अप्रूबायरपणी हांगा हाण घेवन हें कार्ती पुनवां हें तेरू हें प्रतिश्ठे पुनवां हें सृश्टी हें पुरा दाखयल्यार तांकांय तांते एक आसक्ती खंडीत जावन येता तितलें मात्र न्ही गांवां आसूचें हांगाची भद्र जावन आसूचें तांगेले पैकीची जनाल गुर्त जाता आमी भायर कितलो गुर्त करून घेतल्यारीची आमगेले जनाल गुर्त ना जाल्यार कसो प्रयोजन आसा गुर्त जाता ते गुर्त आसतना तांकां येवया म्हण दिसता आनीक वर्स वचया ना आमी ते पळोवया म्हण दिसता कित्याक म्हळ्यार चेडवां आनी तो आसक्त हाडूच काम मात्र आमगेलें तितलेची त्या दुखून येया ती तुमगेल गांवां येयाची राबचें अनुकूल आसो ना जावं कोणालेय घरकडी 1-2 दीस सुदर्शन राबाची मुखारसून देवस्थानाची पुरा रूमय बांदूच्या पुरो ती तेन्ना तुमगेले लेका एक रूम करून घेवन थंय दवराची तुमकां आयिल्ले तेन्ना राबूं जाता देवस्थान म्हळ्यार एक सम्मिलना जागो ते सम्मिलना जाग्यांत आमी सम्मिलीत जावन आमी ताजे आनंद सदाकाल भोग्या वर्सा 1 वेळा की 2 वेळा की कुलदेवस्थानां कशी वता की तशीची तांगेल मुळाक तांगेले गांवांक खंडीत जावन पुराजन येतस ती आनी येवका आनी येत राबका म्हूण सांगून पुराजन मेळत राबया
आनी आमची गेल रांदप खंयचेंच जेवण खंयचेय कॉन्टिनेंटल फूड असो कसनय असो जाल्यार आमची गेल दाळी तोय आमची गेल चण्या गशी आमची गेल मुगां गशी आमची गेल पोडयो हें पुरो त्या देवस्थाना बैसून खाताना लयना राबून अवंगल घालून बसताना ताका एक मेळचें खुशी विंगड तितले जनां वाणू हातपाय दूकी सुरू जाल्यार इची ओपास उठान घेनू न्हिदकाण उठानू फ्रेश जावन ओपास वाडू रपचे ताजे एक उत्साह विंगड ताका तुमकां सांबाळना अशा पुरो जाल्यार ताका मेळचें मनाचे अलौकीक आनंदाक खंडीत मोल बांदचें जायना म्हूण सांगतची हें परबे सालांत आतां तुमकां अनुकूल जेवची परबेरी तुमी गांवां येताची येवन पुराजनां वट्ट बरशिता ती इत्या म्हळ्यार पुराजनाक एक वेळा येवचें जायच ना कार्ती पुनव म्हण येवचें जायच ना नोपी म्हण येवचें जायच ना तेंची हेंची म्हण येवचें जायच ना जाल्यार तांकां अनुकूल आशिल्लें तेन्ना तांच्यांनी येवन तांचो बरसल म्हण जाल्यार ते व्हडलो आनंद आनी विशेश जावन प्रत्येक गांवांत एक एक कुटुंबाक एक एक उत्सव म्हण आसा अमके उत्सव अमक्या कुटुंबाचो अमके उत्सव ह्या कुटुंबाचो त्या उत्सव त्या कुटुंबाचो म्हण सकट नांव आसता कडे पक्षी तांगेले कुटुंबीय सेवे ते कसनकी चलता आसतना त्या दिसा म्हणटा पुणी तांगेले चेडूं बाळकी सुन्नकी नातरांकी प्रतिवर्स न्ही जाल्यार 2 वर्सां एक वेळाकी तांणी येवचें म्हण जाल्यार त्या वेळा संदर्भार सम करून येया ती म्हूण सांगून तांकां सांगून गेली म्हण जाल्यार हें आमगेली परंपरा आमगेली एक रिती खंडीत जावन चोल न्हू चेडवांकय आमकांय सगळ्यांकय निर्मल आनंद मेळटा म्हूण सांगतची हें प्रिती विश्वास आमगेले मदें वाडूका जाल्यार तत्तवळ मेळया परस्पर प्रितीन मेळया प्रामाणीक जावन प्रिती करया एकल्या गौरव दिवया एकलो व्हड मनीस असो कितलो सान मनीस असो तांणी आमगेले म्हळ्यार मात्र मात्या दवर घेवन त्या देवस्थानांत तूं मुंड न्हेसून भैरास घालल पुरा एकची आमगेले पुरा तांणी एकची म्हणले करून घेवन संतोशारी आमगेले संभ्रम आमी वांटून घेवया म्हूण सांगतची गांवां यो एक वेळा गांवां यो म्हणून प्रत्येकल्याक आव्हान करतची मिगेले 2 उत्तर हांगा राबयता सर्वांकय नमस्कार.